So now, as united opposition, आमगे opposition leader Baburi Alemon आम सगळे आपयले so that we can discuss. See, we are MLAs finally of the opposition. एक घर असते आमगेले, एक फॅमिली अशी, सातूय जाणाली. आमचे मत जाय डिफरन्स असताय. जेन्ना डिफरन्स आसा तेन्ना उलयताय न्हू, but that does not mean there is any enmity. There is no enmity, there is nothing. We are here to work for the people of Goa. People of Goa are going to see us unitedly. We are going to ensure that all the issues against this government are addressed. And starting with it, I'm already private members bill गायलो आहे आणि private members resolution गायलो आहे. Private members resolution तुम चोयल जाल्यार मुगे फर्स्ट resolution आहा ते right to good infrastructure and smart classrooms in government schools. So second मुगे आहा ते right to super specialist doctors in every sub health centers all over Goa. आणि तिसरे आहा ते right to ambulance. Right to ambulance म्हणजे ते 2022 सावन घालीत आणि ते हांव घालीत रावतलो 2027 पुशान आणि डेट विल बी पार्ट ऑफ आवर स्टेट इलेक्शन मॅनिफेस्टो. जेन्ना आम एलायन्स म्हणून झगडले एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो घातले राईट टू एम्ब्युलन्स आय विल मेक शुअर इट इज दॅट ताकी आज भरपूर लोकांगे मरण जाताय कितें जाताय आणि तांकां हातीन उबान वयचें पडटा. सो वेन आय से राईट टू एम्ब्युलन्स म्हणजे पांय वाट न्हू एक वाट जे तुगे एम्ब्युलन्स वचपाक डांबोर घालपाक गरज ना. सो ऑल दीस थिंग्स आर व्हेरी क्रिटिकल इश्यूज विच वी आर गोइंग टू टेक अप. प्लस आमगे बाब क्रुजानूय रिजनल प्लॅनाचे आपल्यागे प्रायव्हेट मेंबर्स घायलो ते पासून दुसरे. सो आय थिंक टुडे वी आर ऑल मिटींग टू मेक अ प्लॅन कित्याक एकू दीस आहा ते फ्लोराचे कितको स्ट्रॅटेजी करपा जाय ते भाशेन आमी सगळे एकठांय जावन डिस्कस करतले आनी वी आर गोइंग टू एक्झिक्यूट. तुम्ही युनायटेड ऑपोजिशन म्हणटा तेन्ना विचार तरी मॅच जायना कशें दिसता. ना 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 म्हाका दिसना कोणागेले विचार मॅच जावपाकू जाय. एट द एंड ऑफ द डे कितेंय जे आमी कोताय एज अ पॉलिटिशियन एज अ MLA एज अ रिप्रेझेंटेटिव्ह वॉट आर वी टॉकिंग अबाउट. वी आर टॉकिंग अबाउट इश्यूज. आम इश्यूआंचे भासाभास कोताय भितर गेले म्हणून इश्यूआंचे भासाभास कोताय. तितून कांयच कोणाचे बिटरनेस आसना काय आसना. ते अगत जरी तरी वयर सकयल कितें जालें दॅट इज डन एंड देन यू हॅव टू शिफ्ट. द होल गोल इज टू प्रोटेक्ट गोवा एंड गोवाज आयडेंटिटी. ब्रँड गोवा जे आहा तें बिल्ड करता जाल्यार टुगेदर एवरीबडी हॅज टू डू इट. एंड फॉर दॅट फॉर बिल्डिंग ऑफ ब्रँड गोवा आवर ऑपोजिशन रोल इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. कित्याक आमी जरी तरी पुश करून करून जरी तरी सरकारागे फेलियर जे आहे ते स्कॅम आहे ते एक्सपोज कोनाय जाल्यार हाव इट इज गोइंग टू बी इन दॅट प्रोसेस. वयर सकयल बारीक बारीक वेंजीबाब एक सांग पळय वेंजीबाब तुम्ही म्हणता युनायटेड ऑपोजिशन तुम्ही 7 जाण आसा 6 जाण आसा. युनायटेड ऑपोजिशन इज बिकॉज आयज आरजी लिडर मनोज परबान सांगला की त्यांचो MLA तुमचे ऑपोजिशना बरोबर रावचो ना. At the end of the day, united opposition is all 7 of us. All 7 of us. In the past, all 7 of us have performed together. All 7 of us have worked together. वय सकल जायते स्टेटमेंट आसतले. At the end of the day, we finally आम भितर पावलो म्हणटरी एकमुखागे तोंड चोयले म्हणटरी आम गोंय चुगडा आसता आनी गोंय प्रोटेक्ट करपाक उगड आसता आनी मागीर आपशे आम सगळ्या हँग मारून ते आम गोंय सांबाळपाक उगड. सो कोणी कितें सांगलें तेजें आयकना मागीर सीएमा प्रेजूय करता दोन्ही गजाली करता. कित्याक मरे when you do something good, you have to do good. But what is wrong is wrong. No? There are lot of things that this government is doing a failure. Lot of issues are there. So you have to. So this is the opposition's role. No? You cannot just always keep on criticizing. At the end of the day, we are only 7, and our duty and our moral right for our term is to ensure that we force this government to make sure that they do things right. कॉन्स्टिट्युन्सी कामां जाता. काम आणि आता परत तुम्ही परत सेम वर्क हॅज टू बी डन. इट इज अ प्रोसेस. एव्हरीबडी इज पार्ट ऑफ दिस. वी आर ऑल वर्किंग हार्ड टू मेक शुअर थिंग्स आर डन. 25, 30 वर्सां पायपलायन आहाय मोन दे क्रुजान घायलोल्यो त्यो पायपलायनी आमगेलो प्रेशर वास्ट हाफ बार वाडयलो जाल्यार पायपलायन फुट्टा. सो ही काम चेंज करपा नाका. 35 years ते 35 years प्रपोजल पायपलायनी घायले. वी हॅव टू इट्स अ स्ट्रगल नो. सो वी हॅव टू make sure that our works are done, but at the same time that does not mean गोंयचे इश्यू आहे ते आमी घेवपा नाय. गोंयचे इश्यू घेतले घेवपा जाय तुमचे पासत उलोवपा जाय. तुमकां कितले त्रास जाताय आतां म्हाका खबर ना. तुमकां सावथ गोवा SP जो आहा पयलीं तुमकां उलोवपा दिनासलो आतां दिता. ओ सेम सिट्युएशन आहा ते उलोवपा जाय. तुमकां जे त्रास जाताय ते तुमकां सेम त्रास कंटिन्यू आहाय. गेले ते असेंब्ली उलयलोले आर यू आर सॅटिस्फायड. डिड दे डू समथिंग फॉर यू. डिड द गव्हर्नमेंट डू समथिंग फॉर द मीडिया. येस और नो सांगा मरे तुमी. सीएम आम घेता इश्यू तुमगेले सीएम सगळे स्टेटीचे न्हू तेन्ना सगळ्यांची कामां करपाकूच जाय. काम म्हणटा तेचं प्रोसेस कळना गोवा प्रोसेस जातली ती कामां आनी मुखार वयतली. नाव आय थिंक वी वूड वॉन्ट ऑल ऑफ यू ऑल गेट अलायन्ड with the united opposition. Let us fight for Goa. Let us take issues rather than going back and talking the same topics. Let us focus on today's BSc meeting. What we are going to do, how we are going to do the floor management, and how we are going to make sure that
Goa and Goans get deserved whatever they want in this So assembly. whatever has been spoken is forgotten and Benzi and Vijay is friend. पहिले ते खूप अग्रेसिव्ह उलयता Always मातसो always. न्यूट्रल उलयता कसो दिसना तो. एग्रेसिव्ह आहा सगळे हा टाइम टू टाइम एवरीथिंग विल हॅपन जेन्ना कोण चुकी करता जावं तो आमगे ग्रुपांतूय जावं या भायल ग्रुपांतूय जावं वी हॅव टू आय थिंक एक्सप्रेस त्या वगत ती वस्त एक्सप्रेस करता Okay.